Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. जे स्किमी अंडर जे 8 कडेन सोलर पंप बसोवपाचे आसा त्या फंक्शनाक आमचे मदीं आज उपस्थित आशिल्ले आमचे आमदार हांचे हांव हांगा स्वागत करता. तशेंच हांगचे गांवचे जे सगळे बुदवंत जे आसा तशेंच गांवचे सगळे हांचे रहिवासी तांचें हांव हांगा स्वागत करता. आनीक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बार्शें गांव हो खूब व्हडलो गांव आनी प्रत्येक वाडो जो आसा न्ही ते 25-50 घरां अशी एक वाड्याचेर आसा. आनी आमची उदकाची फॅसिलिटी कशी आशिल्ली की प्रत्येक गांवांत एक बारीक स्कीम आशिल्ली. एक ती झरीचे आसत जावं बोरवेल आसत ओपन वेल अशी वेगवेगळ्यो बारीक स्किमी आशिल्ल्यो. आनी थोडे कडेन जें उदक कमी मेळटालें म्हणजे जंय आमकां सबमर्सिबल पंप घालून तें पंप करपाक मेळनाशिल्लें, इल्ड कमी आशिल्ली, थंय आमी हँडपंप बसयल्ले. आनी त्या हँडपंपाचेर लागींची जी घरां आशिल्लीं ते त्या हँडपंपान ऑपरेट करून ते यूज करताले उदक. आतां आमी ट्रायल बेजीचेर पयलीं 3 कडेन सोलर पॅनल बसोवन आनी 1 HP पंप घालून ट्रायल बेजीचेर आमी 2015 पिसोण्या वारगती मळ आनी शिल्ले गवळीवाडा 3 कडेन ट्रायल बेजीचेर आमी थंय ते 3 असले पंप बसयल्ले आनी ते अजून मेरेन बरे तरेन चलतात. आनी थंयचे लागींचे जे पळय लोक रावतात त्या बोरवेलीक तेकून ते सगळे त्या बोरवेलींतल्यान आमी तांकां सगळ्यांक उदक दितात. आतां सेम बेजीचेर आमी आनी बाकीचे 8 कडेन ह्याच पंचायतीन बाकीच्या 8 कडेन तशेंच पंप बसोवपाची स्कीम हातान घेतिल्ली आनी ती आयच्यान आमी ही जवळ जवळ आतां हांगच्यान स्टार्ट केल्या गोंयच्या मळा वयल्यान आनी मागीर कोसमळ आसा मागीर बाकी कडेन आसा शिल्ले आसा सुगदाळे आसा. पूण आयच्यान आमी हांगच्यान स्टार्ट केल्या. हाजे अंडर कितें जाता हांगा लायटीची हाका गरज ना. सोलर पॅनल आसा. सोलर पॅनलान हातूंत 1 HP पंप आसा. हो 1 HP पंप सोलर पॅनल वेल्यान हो 1 HPतल्यान आमी ही टँक वयर 5000ची जी टँक आसा ती भरतले आनी तातूंतल्यान मागीर हांगा जवळ जवळ 17-18 घरां आसात तांकां आमी ऑलरेडी कनेक्शन दिवन दवरिल्लें आसा पूण तांकां उदक पावलें नाशिल्लें. जेन्ना आमी आतां हे स्टार्ट करतले तेन्ना हे 5000 लिटर आमी एकच टँक अशी न्ही आमी जशी मेळटा दोन टँक बी अशी भरून आमी इतले हांकां सप्लाय करतले उदक. म्हणजे हांगा जे लोकांचे आसा न्ही घरा कडेन उदक पावतलें त्या प्रमाणे बाकीचे 7 स्किमी आसा थंय बी आमी अशेंच ऑपरेशन करून तांकां उदक दितले. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी हनुमान जयंतीची शुभेच्छा सगळ्यांक. आज तारीख 16 एप्रिलाची आनी आज 16 तारखेर एप्रिलाच्या हो एक आमी आउट ऑफ 8 हे आमगेले एक प्रोजेक्ट हातीन घेतले जे बोरवेरांतल्यान सबमिसिबल पंप बसोवन सोलर पॅनल बसोवन आनी तें उदक पंप करून स्टोरेज करून थिंगसून एक वाठारान एक वाड्यान हें उदक दिवपाक आमी हें प्रोजेक्ट इन द पायपलायन आशिल्लो. आनी आउट ऑफ 8 आज हो पयलोच आज आमी इनॉग्रेट करताय. सो हांव हिंगा हाजीर आसलेल्या आमगेल्या सगळ्या बुदवंतांक जाणट्यांक त्या गांवच्या लोकांक आमगेलो वॉटर डिपार्टमेंट AE JE आमी सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता. खूब बरें दिसता की मुजबाराचो एक असलो जाणटो मनीस आहा आनी आज गोळे तेच तोंडार हांस येतलो की बाबा आज आमकां उदक मेळटलें म्हूण. इतलीं वर्सां हांव पयलीं चड वर्स काणा बट लास्ट 20 years 20 वर्सां लोक हिंगाचो उदकाक तळमळ्ळो आनी गोळे देवागे गोळे आसलें जेन्ना हांव आमदार जालो. आमदार जावन बाबा म्हाका हें उदकाची जे प्रश्न आसले हांवें प्रायम मिनिस्टराक पत्र बरयल्लें. असेंब्ली हांवें हो पॉयंट काडलो आनी गोळे जायत म्हगेलो एक गूड सायन अशी की आतां म्हज्या हातीन हे आमी इनॉग्रेट कोत्ताय. सो म्हाका दिसता की हेजो जो उपेग आसतलो गांवच्या लोकांक जातलो आनी आतां हो फर्स्ट इन्स्टंट आनी 7 आसतले. सो हिंगा ह्या वाठारान ह्या लोकांक उदकाचो प्रश्न आसपाना. आनी हांव सांगूं सोदतां की बाबा आतां उदक आज आमी स्टार्ट केलां आनी फाटली 1-2 दीस पयलीं आमी असली चोयलें की कोण तरी येयलो आनी हेज बिस्तें इनॉग्रेशन केलें म्हूण केलें. सी गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आनी कोणें आतां केपेंच्या मतदारसंघान बाबा लोकांनी एक म्हाका कॉल दिन एक 4000 एक आनी 200 न्हू 4000 मतांनी म्हाका निवडून हाडलो. आनी जेन्ना लोकांक दिसलें बाबा हांव एक केपेंचे मतदार चलोवपाक जाय म्हूण म्हाका निवडून हाडा की हांव सांगूंक सोदतां की बाबा हें राजकारण कशें न्हू आमकां लोकांनी 5 वर्स दिलें हें राजकारण करपाक. आमकां एक फ्री हँड दियाय
आनी आमकां लोकांक कितें बरें जाता तें हांव करतलो. म्हाका दुसऱ्यांची गरज ना, दुसऱ्यान म्हाका पयलीं कोण आलो तेम सांगपाक गरज ना कितें करपा जाय तें. लोकांक दिसलें बाबा हांव चलोवपा जाय केपेंचो मतदारसंघ, हांव एक केस चलोवपाचो तें हांव जाणा. फाटल्यान की पयलीं कितें जालें तें नाका. सो हांव सांगूंक सोदतां की केन्नाय असले मुखार प्रोजेक्ट येताय तेजें राजकारण कशें न्हू की जात तें बरें करया.